आदलो मंत्री विनोद पालयेकाराचेर लिंगीक शोषणाचो आरोप, करियर घडयता म्हणून सांगून केलो अत्याचार, चलयेचो गंभीर आरोप, पुलिशेंत कागाळ नोंद. पत्रकाराक धमकोवपाच्या प्रकरणात भाजपाचो झेडपी मोहन गांवकाराचो माफीनामो, धमके उपरांत गूज आनी विरोधकांनी केल्ली खर टिका. अकरा मार्चाक जातली पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक. 30 वॉर्डां खातीर वट्ट 48 बुथांचेर पेपरा वरवीं वेंचणूक. 20 फेब्रुवारीर अर्ज भरपाचो निमणो दीस. 13 मार्चाक मतमेजणी. इश्यू केल्ल्या ट्रेड लायसन्सांचो दियात सविस्तर रिपोर्ट. दर्यादेग वाठारांतल्या सगळ्या पंचायतींक हायकोर्टाचे निर्देश. बर्च अग्निकांड प्रकरणात कोर्टाची स्वेच्छा दखल. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत सुरक्षेचे कारण फुडें करीत दाबोळे विमानतळ करपाचो आशिल्लो बंद. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसाचो आरोप. सरकारान आमकां लायटली घेवचें न्ही, वेळ पडल्यार आमदार मुख्यमंत्र्याच्या वतले दारार. मिराबागच्या लोकांची शिटकावणी. आंदोलन 7व्या दिसाय सुरूच. एसआयआरान घाळपणा, अधिकारांचो गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान पश्चिम बंगालात 7 अधिकारी निलंबित. वेंचणूक आयोगाची कारवाय. गुजरातांतल्या 32 शाळांक बॉम्ब घालून उडोवपाची धमकी. बस उडयतले, तुकडे करतले म्हणून आयिल्लो धमकेचो ईमेल. राजस्थानात केमिकल फॅक्टरीक उजो. 7 जाण सोंपले, 10 जाण भितर ट्रॅप जाल्ल्याची मेळटा म्हायती. सोद वावर सुरू. सिरियात इसिसाच्या 30 वयर तळांचेर अमेरिकेचो हवाई हल्लो. शस्त्र साठो जप्त. 50 मायज दहशतवाद्यांक मारिल्ल्याचो दावो.